सुरुवातीक गीत घेऊया W4. धाकटुल्या भुरग्यांक मोजेशी येवं दी, सोर्गीच्या राज्यांत असल्यांक जागो. धाकटुले भुरगे तुमी नाजाशात, सोर्गीच्या राज्यांत तुमकां नासुवात. सोर्गीचे राज आमचे देवाच्या भुरग्याचे. 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 सोर्गीच्या राज्यांत सगळ्यावून व्हडलो न्हय जाणटो न्हय शाणो. धाकटुले धाकटुल्या भुरग्यांक मोज नांव घेशा मोय पासन घेतात. सोर्गीचे राज आमचे देवाच्या भुरग्याचे. 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 सोर्गीचे राज आमचे देवाच्या भुरग्यांचे. देवाच्या राज्याचो धोनी सोमी जेजू क्रिस्त आमचो देव आमचो सोडवणदार ह्या वेळार भोव पवित्र संस्कारान आमचे मुखार हाजीर आसा. सगळ्या आपल्या बोडव्यां आनी दुतां बाराबर सर्गीचो सगलो आनंद सर्गीचो सगलो वैभव सर्गीची सगली व्हडविकाय ताचीच. हेंच सर्गीचे आसणे आमचे पासत हाजीर करून ह्या भोव पवित्र संस्कारान तो हाजीर जाला. संसार सोरोपर्यान हांव तुमचे सांगाती आसा. ही ताची बासावणी आमचे सवें खरी करून जेसू ह्या वेळार आमचे पासत ह्या भोव पवित्र संस्कारान हाजीर जाला. बाबार्थाची नदर घेवन ताका पळय. ह्याच बाबार्थाचे नदरेन तुजी मान खोल भागावन सोम्या आमच्या सोडवणदाराक पुर्निपाट नमस्कार करूया.
Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Jesus, we adore you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Father, we adore you. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Holy Spirit, we adore you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. स्वर्गार आंज बुडवे सगल्या वेळार देवाचे मुखामोळ रूपान रूप पळयता. आंज बुडव्या भाशेन आमकांय भाग ह्याच देवाक रूप रूप पळोवंक. खेरीत भाशेन आयज देवाक आर्गां महादेवदूतां पासत आज गाब्रिएल, मिंगेल, राफाएल सगळे वेळार देवाचे मुखामोळ पळयत देवाच्या आसण्यान ते आसात. हेच देवाचे आसणे आमकांय आजीर करचे पासत आमचे पासत संदेश घेवन आमकां सांगात दिवंक आमकां वायटांतली निवारून आमचे पासत झुजूंक ह्या महादेवदूतांक पाठयलेले आसा. The archangels are around us to give us the message, to be with us, to guard us and guide us and fight for us. ह्या वेळार हे आंज बडव्याचे आसणे जेजू मुखार रावन बघुया. Feel the presence of Jesus, and in the presence of Jesus feel the presence of these archangels around you. आज बुडवे सगळे वेळार हो मान आनी महिमा देवाक दितात. देवाची तुस्त घाईत आसात.
ताची महिमा करतात. तांचे बरोबर आमी मेळून हो नमस्कार करूंक आमकां फावो. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Father, we adore you. देवाक रूप रूप पळोवंक, देवाचें आसणें रूप रूप बगूंक केद्दें व्हडलें भाग. आंज बडव्याचें भाग हें आंज बडव्याचें भाग आमकां दिलां देखून हें आसणें आमी बगुया, खुशाल जावया. जेजूचेर नदर आमची आसूं दी. आंज बडव्या सांगता, महादेवदूतां सांगता, देवाची तुस्त गावंक आमी कितलीं सुभागी. हो दीस आमकां देवानूच घडून हाडला. हो दीस आमकां ताणेंच आपले कुशेन आनी आपल्या बरेपणान फावो केला. आंज बडवे आपले म्हणून कांयच घेना. आपणाचें म्हणपा सारकें ह्या आंज बडव्या लागीं कांयच ना. ह्या पासत देवाचें आसणें, देवाचें रूप, देवाची गिरेस्तकाय सगळें तांचें, सर्गीचें राज तांचें. आंज बडव्या बराबर आमचें आख्खें जिवीत देवाच्या हातान घालुया. आयज हो नवो दीस आमकां दिला, ह्या दिसाची ओपणी करुया. भेटोवया देवाक आमचो दीस. बापा तुका भेटयता हांव आमचें आख्खें जिवीत ह्या आयच्या दिसा. बापा तुका भेटयता हांव ह्या आयच्या दिसाचो उजवाड. तुकाच भेटयता हांव दुनिया, ह्या दिसाची सगळी बरी देणी, सृश्टीची देणी, उदक, वारो, उजवाड.
तुकाच भेटयता हांव दुनिया आमच्या आयच्या दिसाचें सुख आनी दुख, कोस्ट आनी वावर, आमची चिंतना आमचे आवडे, तुकाच भेटवणी करता हांव दुनिया सगल्यो आमच्यो मांडण्यो, सगळे आमचे निर्णय, तुझ्याच हालतान घालता हांव दुनिया आमचे सुख दुख कोस्ट वावर, आमची भिरांत, आमचे जैत, आमची हार, तुकाच भेटयता हांव दुनिया आमचो वावर, सगळी देणी जी आयच्या दिसाक आमकां मेळटली ती तुझ्याच हातान घालता. आंज बोडव्या सांगाता सदांच तुजी तुस्त गावूंक आमकां आदार दिताय देखून आमचो ताळो तुका भेटयता. आमची उतरां आमच्यो कोरन्यो तुज्या हातान घालता. सगळे आमचे जे कितें आमचें न्हय तेंय तुकाच दुनिया फावो. सगळी खालतिकायेन आमच्या आख्खें जिवीत तुज्या हातून घालून आमी सुभागी जावंक सोदता. खुशी मौनान जी कोण गोरी खरेंच बागी, खुशी मौनान जी कोण गोरी खरेंच बागी. सुर्गीचे राज खरेंच तांचे, खरेंच तांचे, खुशी मौनान जी कोण गोरी खरेंच बागी. काळजान जी कोण दुलोप घालती खरेंच बागी. प्रिथ्वेचे दायज खरेंच तांचे, खरेंच तांचे, खुशी मौनान जी कोण गोरी खरेंच बागी. खुशी मौनान जी कोण गोरी खरेंच बागी. स्वर्गीचे राज खरेंच तांचे, खरेंच तांचे, खुशी मौनान जी कोण गोरी खरेंच बागी. महान देवदूतां पासत आंज बडव्यां पासत देवाक आर्गां दिनवास दिवया. घोडी केन्ना केन्नाय आमकां आमच्या जिवितान ह्या आंज बडव्यांचो अणभव कसो फावो जाला. जायते पावटी घोडी तांची सुरक्षा आमी भोगल्या. जायते पावटी घोडी तांची पेकोवणी आमी घेतल्या. जायते पावटी घोडी आमकां बरी खबर तांचे वरवीं मेळ्ळ्या. ह्या वेळार देवाक आर्गां दी, दिनवास दी. तुझे अणभव जेजू मुखार उबार. आंज बडव्यांच्या देण्या पासत तांचे वरवीं देव आमकां सांगात दिता देखून ताका आर्गां दी. तुझे ल्हान ल्हान अणभव, तुजी मागणी देवाक उबार.
Saint Michael, the commander of the heavenly armies, protect us from all evil, from all temptation, from all danger that we may face in our daily lives. Saint Gabriel, known as the messenger of God, you delivered the good news to Mother Mary. In the same way, help us to be deliverer of good news to others. And in this day of fake news, help us to be good judges of news. Saint Raphael, you are known as the healer. Many of us have been falling sick these days. We ask you to intercede to the Lord, to place His healing touch on all the sick and suffering. Today we celebrate the feast of our holy and faithful. Saint Gabriel, the messenger, the protector, and Saint Gabriel, the healer. Gift of that angels in our lives. हांज बोडव्यांक पासून फावो नासलेल्या जेवणान आमकां तो पोसता. सगलीं देणी हांज बोडव्यां लागीं आसात, पूण जेजूच्या मासा रोगतान वांटो घेवंक फकत आमकां मनशांक निर्मिला. हांज बोडव्यांक हें देणें दिवंक ना. सगलो वेळ ते देवाच्या म्हऱ्यांत आसात. आमकां हें देणें करीत भाशेन रूप रूप बगूंक घडये आमचो वेळ पावूंक ना, पूण दर दिसाक ताचें मांस रगत शिवून ताका अणभवूंक आमकां फावो केला.
ह्याच जेवणान तो आमकां पोसता. हेंच जेवण आतां ह्या आल्ताराचेर नव्यान तयार जावंक येता. ह्या जेवणान आमी वांटो घेवन आमच्या सुमयाक भेटटा. सगळे तरेची आमची वायट, सगळी आमची भिरांत, सगळी नॅगेटिविटी, सगळी दुयेंसां ह्या वेळार ताच्या हातान घालुया. हे मिसाचे भेटेक आमी तयार जाता आसतना खऱ्या जिव्या देवाक ह्या आल्ताराचेर आजीर करतना आनी ताका आमच्या काळजान घेतना आमचें जिवीत नवसरलेलें जिवीत जावं, देवाच्या राज्याच्या भुरग्यांचें जिवीत जावं, आमचें जिवीत देवाक उबारुया. ओगीच रावून आमची जण एकल्याची मिसाची तेसावां आयच्या दिसाक आमी कित्या पासत देवाक आर्गां दिवंक सोदता, कसल्यो आमच्यो विनंती ताचे मुखार दवरता. आयज हेरा दुसऱ्या मनशां पासत कोणा पासत हांव मागूंक सोदतां, ह्या आल्ताराचेर हाडुया. आमचे सगळे प्रश्न, आमचे कश्ट, त्रास, आमच्यो मांडण्यो ह्या मिसाचे भेटेन हाडून त्या आल्ताराचेर चडोवया. आनी ही बरेपणां जीं आमकां फावो जाल्यात ती सगळ्या मनशांक फावो जावं. बो करून जाणी भावार्थ मानून घेतला तांकां फावो जावं. ह्या सगळ्या मनशांक ह्या आल्ताराचेर आमी हाडटा आनी जेजूच्या काळजान एक करून हेंच जेजूचें काळीज आमकांय दी म्हूण मागता. जेजू काळीज तुजें आयदन कुरपेचें वारोय तुजी कृपा विद्या काळजान म्हज्या कोर तुझ्या काळजा सारकें शांदुलो शांदुलो ल्हानविकायेचें जेजू काळीज तुजें आयदन कुरपेचें वारोय तुजी कृपा रित्या काळजांत म्हज्या कोर काळीज म्हजें कोर काळीज म्हजें कोर तुझ्या काळजा सारकें शांदुलो शांदुलो ल्हानविकायेचें कोर काळीज म्हजें कोर काळीज म्हजें कोर तुझ्या काळजा सारकें शांदुलो शांदुलो ल्हानविकायेचें
नवे गीत रोचून गायात परमेश्वराक वाकनात शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोर्गीतां गायात नवे गीत रोचून गायात परमेश्वराक वाकनात शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोर्गीतां गायात परमेश्वराच्या मानाक गीतां गायोना घोळाक वयर करणात नाव देवाचें परगोटात कारोन ताचें नवे गीत रोचून गायात परमेश्वराक वाकनात शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोर्गीतां गायात सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून आमी भेटयता स्टीग कायतान पेरेरा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया दुसरें तेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या कायतान डायस ह्या आमच्या भावा पासत देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया हेर सगळी आमची मागणी आमी आमचेच पासत आमच्या घोराबे पासत आमच्या राज्या पासत आमच्या देशा पासत आनी ह्या संवसाराची शांती पासत देवा मुखार दवरुया रोमा शारान बिस्पांचो परिशद भरपाचो आसा ह्या सगळ्या वांगड्यांचेर जे कोण तातूंत भाग घेतले तांकां फावो तितली कृपा देवान दिवंक मागुया सायबिणीची भेट आयज ह्या गोराब्यांनी जाता दाबोली कॅजिटन डिकॉस्टा नाकेली रोजारियो डिकॉस्टा इग्रेजा पीटर बार्बोजा पेंटा रॉक डिकॉस्टा रेजिना मुंदी जुझे फेर्नांडीस आल्तो चिकाली आग्नेल फेर्नांडीस बिहाइंड NSD एडगर लोबो आल्तो दाबोली फेलिक्स डिसुजा ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमच्या भाव भयणीनो महादेवदूत आमचे पासत खेरीत भाशेन एक देणे आमकां देवाचें आसणें आमचे भितर दिवं पूण जायते फावटी आमकां देवाचें आसणें मेळटा तें आमी कडेन नाकारलां पातकान आमी जियेल्यान आनी पातोक सोडूंक आमी जायते फावटी तयार रावंक ना आनी हे भाशेन आमची भलायकी आमी बिबाडल्या असल्या सगळे आमच्या चुकीचे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणी मागुया हांव पातकी सुर्गदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत वागून सदांच आंखवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना म्हाका सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो सोम्या काकुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर सोम्या काकुतकोर मोहिमा देवा कुंत्सर्गी आनी शांतिताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सूर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता
तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा देवाची शेळी, तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमच्या मागण्या आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवदूतांच्या आनी मनशाचे मुणयारपण तुवें संपूर्ण मांडावळीन थारायलें, तर स्वर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करतात ते तुजे दूत ह्या संवसारान आमचें जिवीत राखूं म्हूण आमी तुजे लागीं खालतेपणी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. दानियल प्रवक्त्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार सिंहासनां मांडून दवरलीं आनी काळा युगांचो आदलो कोण एकलो आसनार येवन बसलो. ताचें नेस्पा आवरण हिमा पोरीं धवें, ताचे तकलेचे केंस मेंढऱ्याच्या लोंवे इतले नितळ. ताचें सिंहासन एका उज्याच्या आगट्या परी आनी ताचीं चाकां जळट्या उज्या सारकीं. ताचे मुखायली एक उज्याची नोद व्हांवताली. हजारांचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्याय सभा भरली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनान तेळून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो सर्गींच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा युगां आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका अधिकार, मोहिमा आनी रायपण दिली आनी सगल्या पोरजांचे, राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासनाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताच्या सोमराज्याचें केन्नाच निसंठण जावचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. सगलीं बरोबर म्हणुया. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा. सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता. आमचो जबाब. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वाशी, सोगटां परस व्हडतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोठ केलें. म्हाका धिराण भरलय. आमचो जबाब. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. तुज्या तोंडांतलीं उतरां आयकना फुडें सर्वेस्परा. संवसारांतले सगळे राजा तुका दिनवासतले. सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां वर्णून म्हणटले. कोरीच व्हरती सर्वेस्पराची मोहिमा. आमचो जबाब.
तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespora, Soy, soy. Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy. सगल्या ताच्या दोलबारांनू ताची खोशी पाळटल्या ताच्या सेवकांनू सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. Sporak sui sui, sorves sporak sui sui, sorves sporak sui sui, sorves sporak sui sui. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. जुवांवा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून नातानायलाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हळें, ओ पळयात एक खरो इस्रायली, ताचे सवें कसलेंच बासकोडपण ना. नातानायलान ताका म्हळें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं तूं अंजिराच्या झाडा तोडा आसतना हांवें तुका देखलो. नातानायलान ताका परतीपाळ केलो, गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. जेजून ताका म्हळें, तुका अंजिराच्या झाडा तोडा हांवें देखलो, इतलेंच तुका हांवें म्हणलें देखून तूं विस्वास दवरताय? ह्याहून अदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय. आनी ताका म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, स्वर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडलोले आनी देंवलोले तुमी पळयतल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणे तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, महादेवदूतांची परब आयज आमी मनयता. बागेंत मिंगेल, गाब्रिएल आनी राफाएल हे महादेवदूत खेरीत भाशेन देवाच्या आसण्यान सगलो वेळ आसा. आनी देव आपणाक जाय तेन्ना वा आपणाक गरज तेन्ना आमकां संदेश दिवपाक वा आमच्या सांगाताक रावपाक ह्या आंज बडव्यांक धाडटा. पवित्र पुस्तकान आमकां तांची जायते फावटी खबर मेळटा. जावं आंज गाब्रिएल जेजूच्या जल्माचे आदीं तांकां संदेश दिवपाक येता, जेजूच्या जल्माचो संदेश. त्या उपरांत बागेवन जुजेक सपनान दिश्टी पडून कितें करचें कितें ना करचें ह्या विशीं संदेश. तशेंच जुआंव बावतीस जल्माचो आसा तेन्ना जाकारियासाक संदेश. आनी हो संदेश दिवन ही बरी खबर मनशांक ताणें पावयली. आयज पासून बरे खबरेचे हे महादेवदूत आमचे बरोबर आसात. आनी जायते फावटी आमचेच वरवीं एकामेका वरवीं ही बरी खबर एकामेकाक दितात. आमकां प्रश्न हो, आमचे वरवीं दुसऱ्यांक बरी खबर मेळटा काय आमचे वरवीं दुसऱ्यांक वायट खबर मेळटा? आमी बरी खबर आसा ती दुसऱ्यांक दिवपाक तयार आसा काय आमी फकत जें कितें चुकीचें आसा, वायट आसा, जें तितलें बरें लागना, आमकां भिरांत हाडटा तसल्योच खबरो उलयता? हो संदेश दिवपाक आमचीं उतरां, आमच्यो करण्यो बागेवन गाब्रिएला भाशेन जातात काय? भाव भयणीनो, बागेवन मिंगेल खेरीत भाशेन आमकां झूज करतना मेळटा. तो एक झुजारी. आनी झुजारी कसो? वायटाचेर ताचें झूज, म्हणजे लुसिफेराचेर ताचें झूज. आनी ह्या लुसिफेराक, ह्या सैतानाक हारोवपाक, कित्याक सैतान म्हणटा तोय एक आंज, पूण तो देवाचेर आड गेलोलो आंज बडवो. आनी देवाचेर आड गेलोल्या ह्या आंज बडव्याचेर आड
झूज मांडूंक मिंगेल बागेंत मिंगेल येता. आयज पासून आमकां ह्या झुजाची गरज आसा काय? आयज आमी जियेता तेन्ना ह्या संवसारान जायते पावटी हो सैतान आमकां सतायता. सगळे तरेचे वायट आमचे भोंवतणी जाता आनी जायते पावटी आमकां दिसता काबार सगळें आनी कांयच बरेंपण उरोंक ना, सगळें वायटूच आसा. जाल्यार ह्या सैतानाचे पदवेचेर झुजूंक आमचे बराबर जेन्ना बागेंत मिंगेल आसा तेन्ना आमच्यान हें जैत व्हरूंक जाता. आमचे आड आसलेलो सैतान कितलोय पावरफूल जावं, हो सैतान कितलो भिरांकूळ जावं, हो जायते पावटी हो सैतान कितलोय पदवेदार जावं, बागेंत मिंगेलाक आमचे बराबर घेवन हें देवीक झूज आमच्यान करूंक जाता. ओत्मीक झूज तें. जाल्यार ह्या ओत्मीक झुजान आमी जेन्ना जैत मेळयता तेन्ना आमच्या सदांच्या चालत्या जिवितांतूय आमकां जैत मेळटाच. आनी ह्या समाजान आयज जियेता आसतना आमकां वेगवेगळी तरेचीं दुयेंसां आसात. आतां ह्या दिसांनी आमी जायते पळयता, जायते जाणांक हो व्हायरल फिवर म्हूण जालो, डेंगी म्हूण जालो. तशेंच आतां आजून पासून थोड्यांची दुयेंसां मेळोच ना कितें जालां तें. कोविडूय न्हय, जोरूय न्हय, मलेरिया न्हय, डेंगी न्हय, कितें तें खबर ना. खबर नासतलीं दुयेंसां आयज आमचे मदें आसात. कॅन्सराची पिडा खूब वाडलेली आसा. जायतीं जाणां कश्टवतात, जायतीं जाणां मरूनय वेतात. हेर दुसऱ्योय पिडा आयज वाडलेल्यो आसात. दुयेंस एक वाटेन वाडला जाल्यार दुसरे वाटेन दोतोरूय घडये वाडल्यात आनी ओकोदूय वाडलेलें आसा. इतलीं वखदां आनी इतली उदारगत मेडिकल उदारगत जाल्या आसतनाय आमकां भलायकी दिवंक जायना. हो भयणीनो, हीच भलायकी आमकां दिवचे पासत राफायल देवदूताक देवान पाठयलेलो. कितें भाशेन तोबिताच्या पुस्तकांत तो आमकां मेळटा. तोबिताचे दोळ्यान जें फूल पडलेलें तें ताका बरें करपाक बागेंत राफायल आयलो आनी ताका ही पेकोवणी फावो केली. तर आयज आमकां बागेंत राफायलाची नव्यान गरज आसा काय? आमचे भोंवतणी जीं दुयेंसां जीं आमकां सतयतात, आमचो जीव काडटात, हातूंतलीं आमकां निवारूंक आनी बरी करूंक आमकां बागेंत राफायलाची गरज आसा. जाल्यार जितलीं जाणां कोण सेवा करतात, जावं दोतोर, जावं नर्सी, तशेंच मेडिकल जे कोण मेडिकल फ्रेटर्निटी आसात, वेगवेगळे तरेन सेवा करतात, तशेंच जाणट्यांची आनी पिडीवंतांची सेवा करतात, ती एके भाशेन हें बागेंत राफायलाचें रूप आपूण जियेतात. तर ही भाव भयणीनो आमकां कृपा दिल्ली आसा. आनी ह्याच पासत जेजून म्हणलां, तुमी पळयतल्यात हें दर्शन तुमकांय मेळटलें. आंज बुडवे मनशाच्या पुताचेर चडलेले आनी देंवलेले तुमकां दिश्टी पडटले. हें भाग फावो जावंक भाव भयणीनो आमचो भावार्थ गरजेचो. जो भावार्थ बागेंत नातानयेलान दाखयलो, एक आपोस्तल कसो विचून काडूंक नासलो तेन्ना तो आपोस्तल जावंक नासलो, पूण एक सादो नागरीक आसलो. आनी असल्या वेळार हें जेजूचें दर्शन घेवन आनी जेजून जी ताका जाप केली ताचे वरवीं होच अणभव जो आंज पडव्या वरवीं ताका मेळ्ळलो तो घेवन ताणें आपूण तो उद्गारलो, गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इज्रायलाचो राजा. तर आमी जणेकल्यान भावार्थान हीच उच्चारणी करूंक, जेजूक आमचो राय म्हूण मानून घेवंक, देवाचो पूत म्हूण मानून घेवंक आनी ह्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आनी ह्या वरवीं देवाचीं सगळीं बरेपणां ताच्या देवदुता वरवीं आमकां फावो जावंक आमी हे भेटेन आमचीच ओपणी करुया. गायन घेऊया C26 पेज नंबर 39 C26. निर्मोल petunia soraci Somia Jesunti Goldoli Tace Kona Plemas Rogo तुझ्या उदारपणांत तूं आमकां दिलाय तोंडात तुवें दिला म्हज्या भावरान
तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिलय तो म्हज्या भाव भयणीनो हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सुरीच्या नावाक सर्वेस्वर मानून घेवं. महिमेवन देवा आमच्या सर्गींच्या बापा हो वाखाणणेचो योद्न आमी तुका समर्पिता. देवदूतांच्या मुणयारपणान तुजे मुखार तो पावूं आनी तांच्या आदारान आमच्या जिविताची भेटवणी परमडीत दुपावरी तुजे मुखार सदांच चडूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाच्या देवा सर्व काळयान सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या विस्वासी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाखाणटना तुजीच महिमा आमी वाखाणटा कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रचणाराक आमी मान दिता. तांकां जर इतलो मान फावो कितलो अदीक तूं व्हरतो आनी वंदन फावो आसलेलो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजे मोहिमेंत संतोस्ता वयर सर्गार हिशोब नासलेलो देवदूतांचो दलबार तांचे सांगता तुका परनिपाट करून आमी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार व्हरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्वराचें नांव येता सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर गोठुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगा ती तुज्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्म दिता बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देवाचे महादेवदूत सगळ्या वेळार आमचे बरेपणा पासत आमचे सुरक्षे पासत आमकां पेकोवणी दिवची पासत आनी आमकां बरी खबर दिवंक आमचे पासत पाठयल्यात. देवाक आर्गां दिवया दिनवासुया आनी जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान त्या बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्वेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवनाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप खातीर आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप खातीर आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप खातीर आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कातरान म्हाका पलकी मेवतली. आत्मीक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवनाका. आमेन.
भोव मोगाळ बापा, सुर्गींचो उंडो आमी घेतला. ह्या उंड्याचे गोठायेन सुर्गीच्या मार्गार आमी थिरायेन फुडें वचूंक तुजे दूत आमकां जतनायेन राखूं म्हूण आमी विस्वासान तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. परिशुद्धीचे मागणे. पवित्र आत्म्या, तुज्या नांवान आमी एकठांय येता. तुजे मुखार आजीर आसा. आमच्या काळजांनी बिराट कर. आमची पावलां चलोवन व्हर. परिशुद्धीची वाट जी आमी चलची आसा ती विस्वाशीपणी चलूंक आमकां शिकय. आमी ओसोक आनी पातकी आमकां घुसपा गुंदडाक सांपडूंक दिवं नाका. नेणारपणाक आमचे गुन्यांचेर प्रभाव घालूंक आनी वांकडे वाटेर आमकां चलोवन व्हरूंक निर्मू नाका. तुजे सवें आमचो एकचार दिसूं. अशें सासणीक जिविताचे वाटेर सांगाती चलूंक स्वता सुरशिल्लीं कोडसरनां जावं आनी सदांच बरें तें करूंक आमी पावूं. हें सगळें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगळे सुवातेर आनी सगळ्या वेळार बापा आनी पुताच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या सासणाक. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया F20 पेज नंबर 95. F20. संसार तुमचे संगाती आसा. संसार सोपोर्या तुमचे संगाती आसा. बापान म्हाका धाडला तसोच तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मा घेयात. ताच्या बळान सोती देसान देसान सगळ्यांक मोचे गोवार संसार सोपोर्या तुमचे संगाती आसा. संसार सोपोर्या तुमचे